बेकायदेशीर शिंदळकी वेवसाया वयल्यान कालांगुटे आयतारा राती कडेन बरोच बोवाळ जालो. शेनवाराय असोच प्रकार घडिल्लो. उपरांत पुलिशेक आफोवन प्रकरण निवळिल्ले, पूण आयताराकूय असोच प्रकार घडिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाले. टावट्सांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा देखून ह्या विशयाचेर मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवप करतलो अशें कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगले. पळयात हे कोफुसांव. थंयसर कितें सांगलें, लडकी मिलेगा म्हणून ताका तेणें क्लबान आपयलो आनी त्या टायमार त्या स्पॉटार जेन्ना ताका कळलो तो लोकल म्हणून तेन्ना तो भुरगो भितर गेलो. ताका आयडेंटिफाय करपाक तेणेन भियोन पयलीं तेज्या भावाक कॉल केलो, कित्याक ते विदीन अ सेकेंड तेंची रोखडीच गर्दी जाता. फाल्यां तर ताका मारलेलो जाल्यार हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आसलो. तेणेन भियोन तेज्या भावाक कॉल केलो. तेज्या भावान एक मॅसेज घातली, एक वाड्याचो एक ग्रूप आसता तेजेर मॅसेज घातली, मातसो प्रॉब्लम जाला, हेल्प करपाक या म्हणून. त्या टायमार कोडीन एकामेकाक कॉल तेन्ना सगळे जाण आमचे गांवचे भुरगे थंयसर जाग्यार पावले. ज्या वाड्यार थंयसर जो स्टार्ट जाता तो चावला एक क्लब म्हणून कितें आहा, तो एकूच क्लब म्हणून आमी आतां सांगिना. हांव आतां सांगता अहें सगळ्याक चलता कालांगुटान जे रस्त्यार रावतात टाउट्स आनी इतले हॅरेस करतात जे आमचे लोकल्सांक, स्पेशली आमचे लोकल्स आसा तांकां खबर ना कोण पळय ते कोणाक मेवटा ताका घट धरतात रस्त्यार आनी म्हणटा लडकी चाहिए अंदर आजा. आनी हितूर तर इन्सिडंट तर जाल्लो आनी तर कोणीन तर तिडकीन तर हेणीन तर तेजेर कितें केल्लें जावं तेंच्यांनी हेजेर कितें केल्लें जाल्यार आमी आयज कितें आन्सर दितले आसले कोणाक. हांव एकूच मागता हेजेर कितें तरी मातसो सुटावो काडचो. थंयसर त्या स्पॉटार पुलिसांनी येवन आमी आपोवंक नासले, त्या स्पॉटार पुलिसांनी येयले. म्हाका दिसता त्या चावलांनी कोणीन तरी तांकां आपयलेलें त्या स्पॉटाचेर. दिसता पंचायतीन तेंच्या नजरेक हाडपाची गरज आहा आनी जे दाखोवपाची गरज आहा कितें चलता आनी कितें चलना पळय तें. कित्याक पंचायत आसता पळय गांवची, जेन्ना फर्स्ट लायसनां दितले आनी कोणाक लायसनां दिवपाक नाका ती पंचायत थारयता. ते डायरेक्ट खंयच्या हायर ऑथॉरिटीजाक केन्नाच वचना. सो हांव मागता आमचो गांवचो सरपंचा कडेन सुद्दां, सरपंच सरा कडेन, की तेणीनूय हेजेर मातशें पळोवचें की खंयचे कोणाक लायसनां आनी कोणाक ना जाल्यार तेजेर खऱ्यांनीच तुवें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची. हाडूंक जाय ते कितें आहा, तांकां अरेस्ट केले काय फायन बारीक मारून सोडटा, और तांकां सेक्शन 34 केले जाल्यार सांज मेरेन सुट्टा. सो दे आर कॉजिंग न्यूसन्स ऑन द रोड. दे आर टीजिंग द गर्ल्स. द girls and the ladies don't want to go in the police station and complain. Why they don't want to go? Because it's a process मागीर जाता. मागीर कोर्टान वयचें पडटा, विटनस दिवचें पडटा, विटनस हाड म्हणटा. There are a lot of things. So all these things have to stop. So clear instructions have to come from Director General of Police SP North to Kalangut PI that you should not tolerate this. Book them under various sections. Whoever is doing nuisance on the road, troubling the tourists, troubling our local ladies, troubling our young girls who are going for tuitions in the evening, they should be booked and arrested and kept behind bars. So that we are going to go and discuss to CM today if he can bring the amendment that टावटाचे जे सेक्शन आहा ते सारके ना ते.